दर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. दिल्लीत चालू आशिल्ल्या भारत मंडपमात स्टार्टअप महाकुंभाचो आयज निमाणो दीस. आयच्या दिसाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उपस्थितांक संबोधीत केले. ह्या स्टार्ट अंतर्गत कौशल्य विचारांक माची दिवपाचो मुखेल हेत आसा. स्टार्टअप इको सिस्टम फकत शारापुरती मर्यादित नसून ती भारताच्या 600 जिल्ह्यांनी पसरिल्ली आसा. 2014 वर्सा पयलीं भारतांत 100 परस चड स्टार्टअप नाशिल्ले. आयज तांचो आंकडो 1.25 लाखाचेर पावला आनी लागीं 12 लाख तरणाटे हातूंत तो जोडिल्ले आसात, अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया. हमने बिल्कुल उसका बाल वाटिका शुरू की, अटल टिंकरिंग लैब. टियर 2, टियर 3 शहरों के नौजवानों के लिए भी अपने आइडियाज को इंक्यूबेट करने की सुविधा मिलने लगी. हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है. ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है. इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है, और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रुकने का कोई कारण ही नहीं होता है. वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन भूतानात 2 दिसांच्या भेटेर वतात. ह्या भेटेंत प्रधानमंत्री भूतानाचे राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आनी भूतानचे चौथे राजा जिग्मे सिंखे वांगचुक हांची भेट घेतले. दोनूय देशांमदले संबंद घटमूट करपाच्या हेतान ही भेट आसा. ह्या भेटींत सगळ्या विशयांचेर विस्तारपणान विचार विमर्श जातलो. ह्या भेटे संबंदात भूतान वासियां मदीं खोशयेचें ल्हार पसरला. वेंचणूक आयोगान लोकसभेच्या पयल्या पावण्यावेल्या मतदानाविशीं पयली अधिसुचोवणी जाहीर केल्या. ह्या पयल्या पावण्यार 17 राज्यांत आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या वट्ट 102 सुवातेचेर लोकसभेची वेंचणूक जातली. हातूंत तामिळनाडू, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, छत्तीसगड, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, अंदमान आनी निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आनी पुदुचेरी ह्या राज्यांचो आस्पाव आसा. आयच्यान उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरू जाल्ले असून 27 मार्च 2024 मेरेन हे उमेदवारी अर्ज भरपाची निमाणी तारीख आसा. 28 मार्चाक अर्जाची छाननी जातली आनी 30 मार्चाक उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. तामिळनाडूत आयज लोकसभा वेंचणुके खातीर AIADMK पक्षान 16 उमेदवारांची वळेरी जारी केल्या. ही उमेदवारांची वळेरी पक्षाचे महासचिव एडाप्पादीचे पलानीस्वामी हांणी जाहीर केल्या. चेन्नईत दक्षिणेत जयवर्धन हांकां तिकेट दिल्या, जाल्यार उत्तर चेन्नईत रोयापुरम मनोहरन वेंचणूक लढयतले. कृष्णगिरी काश जाल्यार जनरल अशोक कुमार वेंचणूक हांगच्यान अशोक कुमार वेंचणूक लढयतले. लोकसभा वेंचणुके खातीर DMK पक्षान आपलो वेंचणूक जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो. आपल्या जाहीरनाम्यांत तांणी राज्यपालांक शक्ती प्रदान करपी कलम 361 रद्द करपाची घोशणा केली. खेरीज नीट परीक्षेचेर बंदी घालप, राष्ट्रीय शिक्षा नीती NEP फाटीं घेवप, राज्यान CAA आनी UCC लागू न करप, टोल गेट काडून उडोवप अशी साबार आश्वासनां जाहीरनाम्यांत दिल्ली आसा. ह्या वेंचणुके खातीर DMK पक्षान 21 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. NDAची बसका जाले उपरांत लोक जनशक्तीचे अध्यक्ष चिराग पासवान हांणी आपूण हाजीपूर मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतलो अशें घोशीत केलें. ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है. इतना अब तय है कि हाजीपुर जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से NDA के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा.
ह्या वर्सा 21 नोव्हेंबर 2024 ते जानेवारी 5 2025 मेरेन ओल्ड गोवा गोंयच्या साहेबाच्या अवशेषाचे एक्सपोजिशन जातले. ते निमतान सरकारी अधिकाऱ्यांची आयज बसका जाली. ह्या बसकेंत नोडल ऑफिसर संदीप जॅकीस हांच्या फुडारपणा खाला एक्सपोजिशनाच्या तयारी संबंधांत भासाभास जाली. बसके उपरांत दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना एक्सपोजिशनाचे समन्वयक फादर हेनरी फाल्कांव हांणी हे बसके संबंधांत अदीक माहिती दिली. First committee meeting as the Commissioner Sandeep along with the different heads of the various departments. We had a site inspection, the first site inspection. It was the first meeting just to identify places and to see what can be improved from the last exposition to this exposition, maybe as far as infrastructure is concerned, parking areas are concerned, the exposition secretariat is concerned. So today's meeting was a very preliminary meeting. Lok yeta poi tanka lakhani lok yetalo tanka poile म्हळ्यार तांकां exposition, veneration, relics of St. Francis Xavier बरे भाशेन तांकां जावंक जाय आनी रावपाक तांकां or even the facilities, the stay facilities, that is our main concern, that everybody should go blessed with a divine experience. So that is how we are working. उत्तर प्रदेशातल्या बदायूं गावांत बाबा कॉलनीत 2 सख्या भावंडांचो खून जालो जाल्यार एक भाव जखमी जालो. आयुष आनी हनी अशी ह्या दोगय भावांची नांवां आसात जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या भावाचें नांव युवराज अशें आसा. जखमी जाल्ल्या युवराजाचेर सध्या जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात. 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई. 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल 8 साल है. 2 छत पर खेल रहे थे. वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की निस्संदेह हत्या कर दी. बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया. इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है. और इसके डिटेल लिया जा रहा है कि ये व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया. अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, इससे बहुत सारी जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है. यहाँ बाबा कॉलोनी चौकी के पास स्थान है. उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पुरुष का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या करते हैं. उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको सहाय हो जाया गया. बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लोगों ने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायिक कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई होगी. लगभग 11 साल और 6 साल उनको बताई जा रही है. कोई कारण स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रहा. ये आगे जांच का विषय है. स्वित्झर्लंडातल्या बेझल शारांत स्विस उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत आयज लक्ष्य सेन, पी.व्ही. सिंधू, किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, प्रियांशू राजवन आनी हेर खेळगड्यांची मॅच आसा. ह्या पयल्या दादल्यांच्या एकोडी क्वॉलिफायर खेळांत सतीश कुमार करुणाकरन हांणी अल साल्वादोरच्या उरियल कॅन्चुना हांकां हारयलो जाल्यार समीर वर्मा हांणी ब्राझीलच्या कोएलो डी ऑलिवेरा हाचेर जैत मेळयलें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.